हसीबा अमीन नाम की एक महिला है, वो NSUI के पूर्व में अध्यक्ष थी। वो अभी नेशनल सोशल मीडिया की कन्वीनर है, नेशनल सोशल मीडिया टीम जो कांग्रेस की है। उनके इशारे पर एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है इंडिया पॉलिटिकल नेटवर्क, व्हाट्सएप ग्रुप है। पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर जो कि कांग्रेस पार्टी के लोग चलाते हैं, उसमें 5-6 पाकिस्तानियों का मौजूद होना जो लगातार आपके चुने हुए प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हो या उन सब चीजों में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि इस देश का मामला है। मीनाक्षी लेखी तशी फेमस आसा बेजबाबदार स्टेटमेंट करपाक NSY काम करताले तेन्ना कॉन्टॅक्ट देशभर खूब लोकां कडेन येता, तेजो नंबर पब्लीक डोमेन आसा, तुका कोणीय एड करपाक शकता खंयच्याय ग्रुपान। काल ते सांगता की तेजे ग्रुपान पाकिस्तानाचे प्रो पाकिस्तानाचे हे दिवपी त्या ग्रुपान आसा आनी ते कशें आसा कळून हें केलां। सपोज तेणी जर हें केल्लें आसा, BJPक हांव चॅलेंज करता, मीनाक्षी लेखीक चॅलेंज करता, तुमी थंय तेजेर कंप्लेन फायल जावपाक जाय आशिल्ली, तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें, जाय जाल्यार कोर्टान तुमी वचपाक जाय आशिल्लें। बेश्टेच येता एक फ्लायींग स्टेटमेंट करता आनी वयता। आय मेक अ स्टेटमेंट विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्या ग्रुपाचो ते उल्लेख करता तो ग्रुप हसीबा अमीनान तयार केल्लो ना तर तेजे ते एडमीन आसा।